जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणलें, तुमची काळजां उचामोल जावंक दिवं नाकात. देवाचेर विस्वास दवरात, तसोच म्हजेरूच दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत रावूंक पुस्कोल सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसां थंय तुमी आसतलीं, आनी जंय हांव वेतां ती वाट तुमी जाणात. तोमासान ताका म्हणलें, सोम्या, तूं खंय वेताय तें आमी नकलो, तर वाट कशी जाणा जातल्या. जेजून ताका अशी जाप दिली, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं.